लक्षात मेळपाचें की कारण ह्या न्यू सीझन चालू जाता आमच्या फुटबॉलाचो तांकां आमी इन्वायट करपाक दिल्ले सांगपाक तुमचो सपोर्ट जाय म्हणजे लास्ट टायम CM सरान बजेट अलॉट केल्ले 6 crores तेजें कितें सीझन चालू जावचे आदी आमचो 20 तारखेर सीझन चालू जाता ताका लागून तांकां मेळ्ळें आनी तेणी बरो पॉजिटीव आमकां रिस्पॉन्स दिलो. आणि बांदोडकर ट्रॉफी बीन ते ताचेर तेजे प्लॅनिंग आसा की रिवायव करून परतून चालू करपाचें बांदोडकर हय. सो अलॉंग विथ GFA स्पोर्ट्स तेंच्यांनी ते डिसिजन घेतले आमकां विचारलेलें कशें कितें चलतलें तें सो ते विल डिस्कस वीथ प्लॅन परत रिवायव करतले आणि न्यूली स्टार्ट करतले आता ते परत. जो पेंडींग आसा दिस ओल्डस्ट प्रिमियम टोर्नामेंट जातालो ऑल इंडिया लेवलाचेर करपाक ते परत आता तेजो प्लॅनिंग आसा बट दे वील डिक्लेअर. This meeting only regards to that season start आता त्याच्यावर. हय आमी तेंचे बांदोडकराचेर उलोवप जालां कितें आतां हे मिटींग. ते तेंचे प्लॅनिंग आसा गव्हर्मेंट वील टेक. आमी आमकां कितें तेंच्यांनी विचारलेलें कशी जाताली केन्ना जाताली कितें जाताली वर्ल्ड ट्रॉफी विचारलें आमी मागीर तुमी सिजनाची कितें नवी तयारी केल्या ह्या फावटी. आमचे नवी म्हणल्यार आतां हे वर्साक जायले फिक्चर चेंज जाल्ले आसा की आमी तांकां सांगलां कशें आमी कॉर्डिनेट करून कशें करपाक जाता तुमी आमकां फंडींग मातशें करा आनी एवरीथींग वील ते चेंज. GFDCचो ते कोचाचो इश्यू जाल्लो तो हे केल्लो तुमी हांगासर ते आशिल्ले दिसता तुमचे वांगडा GFDC. तो आमी डिस्कस करूंक ना कित्याक तेंच्यांनी ऑलरेडी रायटिंगान दिल्लें आसा इश्यू सपोज टू रायट पर्सन तो येवंक ना आनी खंयच्याच गव्हर्मेंटान काम करिनासतना पयशे मेळना कितें सांगलें जाल्यार तांकां मतलब जायना. तशें गोंयांत भरपूर कोचीस आसा जे 2 लाख सॅलरी घेता ते आयज 20,000 काम करता कोणाक काम करपाचें आसा आनी मागीर काम चालू केलें कंटिन्यू केलें जाल्यार तुका डेवलप जाता. ओके ओके आणि वन मोर थिंग तुम्ही जे बजेट एलोकेशन म्हटलं पळय ते कितले आता हे सिजनाक बजेट कितले अशें 6 crores GFA म्हणून तेंच्यांनी अलॉट केला. पूण कितें लॉट वायज दितले काय फूल फंड. आमी मागला एक 10 दिवचे म्हणून कित्याक GFAची लास्ट इयर आमी कशें तरी मॅनेज फ्रॉम अदर्स ऑल्सो आनी दीस इयर इफ गव्हर्मेंट सपोर्ट्स ग्रेट हेल्प बिकॉज इट्स अ स्टेट गेम फुटबॉल इज अ स्टेट गेम बेनिफीट फॉर एवरीवन. ओके मिनिस्टरान कितें अग्रीड फॉर. Yeah, he's always positive with us. Minister is always positive. So he has asked, what is your ideas? Do you know plans for this year? So we have given him. when can expect for this fund to get एक्सपेक्टेशन केन्ना पर्यंत मेळूं शकता अशें. So तेंची आता बजेट फायनान्स आमी आमचो प्रपोजल दिलो आसा. ओके थँक्यू.